आज गोंयान रवी नाईक ज्यांनी बरी भशेन योगदान दिल्लें आशिल्लें, खास करून बहुजन समाजाक ज्यांनी कित्येक वर्सां आधार दिल्लो, आज हा आधार आज प्रत्येकाच्या तकलेवेलो आज हरपलेलो आसा. ज्या मनशा कडेन एक विजन आशिल्लें, ज्या मनशान संपूर्ण गोंयचो ज्या देवाचेर मुख्यमंत्री जाल्लो आशिल्लो त्या देवाचेर विकास केलो, खास करून महिलांचे सबलीकरण करपा खातीर तांची तकली लढयली. तातूंतल्यान आज संपूर्ण गोंयान भितर आज गोंयचें नांव आनी गोंयाक खास करून कुळमणकार जो आसा ते हक्क तांकां दिवपा खातीर रवी नाईक झुजलो. म्हजे कडेन रवी बाब नाईक हेचे लागींचे संबंद हांव सदांच वारंवार सांगतालो की रवी बाब नाईक हो म्हजो राजकीय गुरू, जाणीन बुडते तळ्याक म्हाका हात दिलो राजकारणाक आनी ताच्या पावलाचेर पावलां धरून आज गोंयचे विधानसभेन पावलो. ज्या मनशान एक शैक्षणीक क्रांती घडोवन हाडली आनी म्हजे सारको भुरगो आज त्या कॉलेजींनी शिकून सुद्दां आनी त्या कॉलेजींतल्यान बरेचशे भुरगे जगाच्या आज वेगळ्या वेगळ्या विंगड काना कोपऱ्यांत पाविल्ले आसात. हांव वेळाचेर इतलेंच म्हणटलो की रवी बाब नाईक आमचे सद्य स्थितीन पूण ताची सावळी जी आसा, ताजो तो आत्मो जो आसा तो सदांच ह्या गोंयचेर किंवा ज्या ज्या लोकां कडेन ताजो लागींचो संबंद आसा ताचेर सदांच आसतलो. आनी जे तांच्या कुटुंबान आज दुख्खाचो सागर आज तांचेर उडवलेलो गेल्लो आसा, तांकां हें दुख्ख पचोवपा खातीर देवान तांकां बरे तरेची ताकद आनी शक्त प्राप्त करून दिवची. आनी रवी बाब नाईक एका ताच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशें हे वेळाचेर हांव म्हणटलो. आनी हें करता आसतनाच फाल्यां बरोबर 3 वरांचेर ताजो शेवटचो इलो जातलो, फनरल जातलें. खडपाबान जो आसा त्या घरा कडेन ताची कूड दवरलेली आसात, जे कोण सगळे गोंयकार येवपाचे आसात आनी तिणें पयलीं येवन ताचें अंतीम दर्शन घेवचें अशें म्हजें सगळ्यांक आव्हान आसा. ओके. प्रत्यक्षान जे वेळाचेर हे कांय गोश्टी घडिल्ल्यो आसात तेन्ना स्वता दोतोर विठू सुद्दां ताचे बरोबर आशिल्लो. खरें म्हणल्यार ताका मणिपालान शिफ्ट करपाक अशें एक ताका कन्विन्सय केल्लें नाशिल्लें ताच्या मायंड. हें जवळ जवळ रातचे 9:30 सुमार. पूण हें कन्विन्स करता करता आसतनाच तो कोसळ्ळो. ताका पंपींग करपाचे खूब प्रयत्न केलो डॉक्टर विठो म्हणून, शेवटचे ताचेर कांय फळादायी आयलें ना. आनी हॉस्पिटलान सावयकारागेर ताका पावयलेलो आशिल्लो आनी थंयच्यान अशें करता बेंगलोर फाल्यां ताणें ऑलरेडी टिकेट्स काडिल्ली आशिल्ली ताची बेंगलोर वचपाक. हय, तेच्या एन्युअल तेजें चेकअप आसता 8 म्हयन्यांनी. आनी 1-2 दीस ताका थंडी आशिल्ली पयलीं, परंतु तातूंतल्यान भायर सरून आयज तो तसो फक्त पांय सुजिल्ले आशिल्ले. आनी अशें दोतोर आमचो विठू आसा पयलीं ताणें बरोसो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो, पूण शेवट तो प्रयत्न असफळ ठरलेलो आसा. सिरियस कार्डियक अरेस्ट. हय, इट इज अ सडन आनी सिरियस कार्डियक अरेस्ट.